म्हादयचो विशय गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. कर्नाटकान म्हादय वळयली अशें गोंयचे कांय फुडारी म्हणटात. आतां ह्या म्हादयच्या विशयाचेर 2018 जी अवमान याचिका गोंयान कर्नाटकाचेर दाखल केल्ली, त्या अवमान याचिकेन आहले की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्धा बांदकाम करून म्हादयचें पाणी वळोवपाचो प्रयत्न कर्नाटकान केला, अशी 2018 गोंयान कर्नाटकाचेर एक अवमान याचिका दाखल केल्ली. त्याच भायर जायत्यो याचिका ज्यो आसा म्हादयच्या संदर्भात त्योय दाखल केल्लेल्यो आसा. तर ह्यो ह्या सगळ्या याचिकेंचेर जी सुनावणी जी आसा ती 23 जानेवारी ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टान जातली अशी अपडेट आमकां मेळ्ळा. म्हणजेच 2018 अवमान याचिका दाखल केल्ली गोंयान कर्नाटकाचेर, त्या याचिके सयत हेर याचिको ज्यो म्हादय संदर्भात आसा, ज्यांच्यांनी ह्यो याचिका घातल्या, ह्या सगळ्यांचेर 23 जानेवारी ह्या दिसा सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जातली अशी अपडेट आमकां मेळिल्ली आसा. तर आतां ह्या 23 जानेवारीक जी सुनावणी आसा, ह्या सुनावणी कडेन सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष लागून रावलेलें आसा. तर तो निकाल कितें येतलो हाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.